नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकराचे उपकार. खबरो विस्तारान. सेंट झेवियराचे बॉडीचे DNA टेस्टिंगा वेल्यान उपराशिल्ल्या वादांत वक्तव्य करपी सुभाष वेलिंगराक अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो. पणजे सेशन कोर्टान ताचो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारलो. पुलीस आनी 4 इंटरव्हेन्शनांनी हस्तक्षेप अर्ज घाले उपरांत वेलिंगराक अटकपूर्व जामीन दिवंक विरोध केल्लो. आतां खंयचेय खिणाक वेलिंगराक अटक जावं येता. ऑर्दीक हायकोर्टान आव्हान दिवपाची तयारी. Signal, and this is the best gift Wellinger Bab has got on his birthday today. This is the best gift that he could give. आम्ही Bruce Silva, and there was one more case. 4 interveners had filed applications for intervention. They had put up our case before the court. Why he should be denied bail and why it is necessary for the state also argued why custodial interrogation was necessary. And the court has considered and the order has been passed finally where the bail has been dismissed. So it is now open for the police to get him arrested. And I think they should immediately take action in the matter and send him to arrest. वेलिंगरान सेंट झेवियराचे DNA टेस्टीचे मागणी करपा सारकिल्ले वक्तव्य कितें केलें तें आपणाक आजुनूय कळोना. पोरण्या गोंयांत दिसपट्टे हजारांनी टुरिस्ट आनी भावीक आसतात. फक्त टुरिस्ट स्पॉट म्हणून न्ही जाल्यार गोंयच्या सायबाचेर तांची श्रद्धा आसा म्हूण मंत्री एलेक्स हेडन. तेवटेन सावंड मॉनिटरींग सिस्टम फेल म्हूण स्वता मंत्रीच मान्य करता. कितें चल्लां? कांय जाण तुमच्या सरकाराचेर दुबाव घेतात की दिस इज अ डिस्ट्रॅक्शन टॅक्टीक. तातूंत भितर तुमी स्टेटमेंट्स केली काय. सो प्रत्येकाक दुबाव मारता की हें चल्लं कितें आनी अकस्मात कित्याक चल्लां. तरी आसतना गोंयकार फुर्योज कित्याक? गोंयकार फुर्योज आहाय कित्याक देयर सेंटिमेंट्स हॅव बीन हर्ट. I still fail to understand why Professor Wellinger had to come out with such a stupid statement. People of all religious denominations have faith in him. And that is what I meant to say, that St. Francis Xavier's DNA is in all of us. I think you will agree with me if you go to the Old Goa Church right now. If you go there, you find throngs of people there. Why is it? Is it only tourism? Or is it also faith that brings you there? There are so many other places to visit. But people go there. You cannot shirk that faith that people have in this saint. मजगती ह्या वक्तव्या वयल्यान वेगवेगळे प्रतिक्रिया आयल्या उपरांत मंत्री एलेक्स सिकरान आपले स्पश्टीकरण दिला. I'm told that my statement on the DNA of St. Francis Xavier running in all Goans has been misconstrued by some. What I meant to say is that the qualities of peace, harmony, secularism and brotherhood runs in every Goan. I humbly request my fellow Goans not to misconstrue my statement. And should I have hurt anybody, I would like to apologize to them. I once again repeat, what I meant was that qualities of peace, harmony, secularism and brotherhood runs in each and every Goan. Thank you. सुभाष वेलिंगराच्या सेंट झेवियराच्या आड वक्तव्या उपरांत गोंय धरून हेर वाठारांनी गोंयचो आवाज. युकेत स्वीडनात निदर्शनां केली. राजकारणात धर्म हाडू नाकात युकेच्या गोंयकारांचो उलो. गोंयकारांचो धार्मीक एकचार राखचो म्हूण उलो. आयज आमी सगळे हिंगा हाजीर जाले, उपस्थित जाले फकत आमची गोंयच्या सायबाच्या मोगान. आमी आयज एकवटपण दाखयलां आनी हें चड गरजेचें. इट इज रियली रियली इम्पॉर्टंट that we have come together to raise our disappointment and concerns जे ते जाता गोंया. Goa is a beautiful state.
Goa celebrates Christmas, Diwali, Eid together. म्हाका अजूनय उगड आसा आमी व्हडले जाले हांवें चड क्रिसमस सेलिब्रेट केलोले हा आमी दिवालीक वयताय फ्रेंडागेर ईदाक आमगेर येताले सगळे आमचे फ्रेंड पूण आयज पॉलिटिक्स इज टेकिंग ओवर सर्टन थिंग्स नो प्रॉब्लम पॉलिटिशियन्स कितेंय करूंक जाता तें प्रॉब्लम ना पूण म्हाजे हिसपान धर्माक भायर दवरूंक जाय सेपरेट दवरूंक जाय बिकॉज we have to learn to respect everybody and every religion. And I saw a peaceful protest is showing unity, what Goa is about. फाटल्या वर्सा बाणस्तारी जाल्ल्या अपघाताचे केसीत क्रायम ब्रांचीन चार्जशीट घालें परेश सावर्डेकार अमित पाळेकर गणेश लमाणी अभिजीत शेटये विष्णू तारकार अत्रेय सावंत आणि प्रज्योत चोडणकार असे 7 आरोपी सुमार 1158 पानांचे चार्जशीट 121 जण साक्षीदार 6 ऑगस्टाक जाल्ल्या ह्या एक्सिडंटात 3 मरण आयिल्लें 6 जाण जखमी जाल्ले बाळी कुंकळे स्कुलांत भुरग्याचे मारबडे प्रकरणात पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान हेडमिस्ट्रेस आणि क्लास टीचरीक अटकपूर्व जामीन दिलो सप्टेंबराच्या 26 तारखेर ह्या 7 वर्साच्या भुरग्याचे शाळेत हेर भुरग्यांनी मारबडय केल्ली दुर्लक्ष केल्ल्यान हेडमिस्ट्रेस आणि टीचर आरोपी तेवटेन भुरग्याचेर अजून जीएमसीत उपचार चल्ल्यात तकलेक सर्जरी करची पडटली In the case of student assault in a school at Konkalim, the Panji Children's Court has granted the anticipatory bail to the accused headmistress and the co-accused class teacher. Initially, Konkalim police had registered the case against both the accused for the negligence, but after huge protest by the locals, the investigation was transferred to the Margaon Women Police Station. Now, while granting the anticipatory bail to the both of accused, the court has now directed them to appear before the investigation officer and join the investigation. Mukesh Kumar for Prudent. कुंकळे आयडीसीतल्या प्रदूषण करपी उद्देगांक फक्त 7,000चे तालाव सरकारान फकाणां चलयल्यात विरोधी पक्ष फुडारी युरी तिडकलो हो इंडस्ट्रीज कोट्यांनी उद्देग करतात फायन भरूंक तांणी परत कामूय सुरू केला प्रदूषण नियंत्रण येना जाल्यार कोर्टान वचूंक फाटी रावचें ना युरीची शिडकावणी I believe that there has to be an audit. 7,812 रुपया आनीक 1 लाखाची गॅरंटी हें कितें दाखोवन दिता हें दाखोवन दिता की पान दुडू हें चोणे कशें हांकां ही फायन घातलेली आहा आतां रुपया व्हॅल्यू आमगे देंवला रुपया व्हॅल्यू जेन्ना देंवला म्हाका तरी दिसता थोडेचे जे आमदार मंत्री आहा ते युरोन हें कोताय अंडरस्टँडींग सेटिंगा आनी थोडे पोर्तुगीज नागरिकूय आहाय हेतू सो हे युरोन सेटलमेंट करपाचें हे भोंवताय हांकां हांव सांगपाक सोदतां कुंकोळकारा तूं यू ऑल डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड दिस इज आय बिलीव आय हॅव बीन टेलिंग द गव्हर्मेंट सो मेनी टायम्स देर बी अ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आतां हें बॅगाचें राजकारण हें बंद जावपाक जाय कोण ही बॅग घेता 7,812 रुपया फॉर द टर्नओवर दॅट दे हॅव इज hundreds of crores they are not bothered and the minister is saying that next time strict action will be taken they'll be terminated. Why didn't you take an action now? So basically we believe that these industries have to be shut down. This is not in the interest of the state but shocking म्हळ्यार आमी प्रधानमंत्री पासून पत्र बरयल्लें हें खरोच जालें प्रधानमंत्रीचे सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान डायरेक्टेड दिस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड टू एक्ट absolutely no action. Health ministerak jenna health officer thinga ile she wrote about the way people are living there, about the conditions that are there. These are not for men human it's a violation of human rights. Basically चीफ मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदतां हे जे सगळे पड सेटींग बिटींग सगळे दुसरे गांवभर करून सोदताय आनी भोंवताय हिंगा हे सेटींग पड जाता
सेंट फ्रांसीस झेवियराविशीं सुभाष वेलिंगकरान केल्ले विधान ताचे वैयक्तीक संघाचे वादांक घेवं नाकात विश्व हिंदू परिशदेचे वांगडी मिडिया मुखार धार्मीक वाद निर्माण जाता तसलीं वक्तव्यां कोणीच करची न्ही संघाचो उलो विशय न्यायालयांत सुटोवंक गरजेचे सध्या गोंयांत जो गोंधळ चालू आसा आनी ह्या गोंधळान भितर विश्व हिंदू परिशद बजरंग दल आनी RSS यांची नांवां भितर गोवल्लीं आसात. तर विश्व हिंदू परिशद आनी बजरंग दला संबंधीची स्पश्टता करपा खातीर हांव हांगासर आयज प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेवपाची थारायली. एक म्हणजे ही जी कितें मागणी केल्ली आशिल्ली सुभाष वेलिंगकरान ती तांची वैयक्तीक मागणी आसा. तितून भितर विश्व हिंदू परिशदेक आनी संघाक भितर ओडपाची कांयच गरज नाशिल्ली. ते आज तेजे पदाधिकारी कोणी एक ना कोणे एकेकाळी ते काम करताले. ताका लागून साप म्हणून भुंय बडोवप जमीन बडोवप अशें हे जे विरोधकांनी केलें त्या गजालीचो आमी निशेध करता. आनी गोंयान भितर जे ख्रिश्चन भाव आनी हिंदू भाव हे अनेक वर्सां एकोप्यान रावतात तशेंच ते ह्यान फुडें सुद्दां रावचे अशी आमची इच्छा आसा. आनी म्हणून आयचे जे ख्रिश्चन भाव आसात ते 300-400 वर्सां पयलीं तांचे आनी आमचे पुर्वज एकूच आशिल्ले हे तांणी लक्षांत घेवचें. ही जी हांगासर जी परकीय लोकांनी येवन मंदिरां मोडलीं आनी चर्ची बांदल्यो ती मंदिरां तांच्याय पुर्वजांची आसली आनी आमच्याय पुर्वजांची आसली हे तांणी लक्षांत घेवचें. आनी म्हणून ही जी हांगासर एकोप्याची संस्कृती आसा ही टिकोवपान भितर तांणी सगळ्यांनी सहकार्य करचें. हरियाणा सयत जम्मू आनी काश्मीराचे विधानसभा वेंचणुकेची मतमोजणी सुरू जाल्या. सकाळच्या आदेसाक हरियाणात काँग्रेस भाजप खांद्याक खांद लावन जम्मू JKNC काँग्रेस युती स्पश्ट बहुमत मतमोजणी सुरू. फोंड्या JC नगरांत एका फ्लॅटाक उजो लागला. फ्लॅटाच्या बेडरूमाक उजो शॉर्ट सर्कीट लागिल्ल्यान उजो म्हूण अदमास. फायर ब्रिगेडीन सुवातेर पावोवन उजो आडपा हाडलो. बेडरूमांतलें सामान लासून काबार जालें. बाकीचें सामान साल्वार करूंक लाखभराचें लुकसाण. म्हज्या फाटल्यान पळयता आसतले आमी आसा ती JC नगरान हांगा चडशी अनंत रेसिडेन्सी आनी थर्ड फ्लोराचेर एक फ्लॅटाक उजो लागलो सकाळीं आनी म्हाका दिसता एक युनीट ACचो कितें तरी आवाज जाल्ल्या कारणान तो फुटलो आनी असो आवाज येयलो आनी हो उजो पेटलो अशें म्हणटात. कशें रे तुमी ओनर न्ही फ्लॅटाचे? मनीश ढवळीकर. हय. आमी मातशें फुडें गेल्ली घरान आमचे कामाक भुरगें आसता तें आशिल्लें. तर ताणें सांगलें की त्या रुमान ढम्म करून आवाज येयलो आनी आमचो शेजारी रोखडोच धांवून गेलो. पळय जाल्यार थंय सगळो धुंगर जालो काळो. ताका लागून तांणी पयलीं त्या चेडवाक इवॅक्युएट केलें थंयच्यान आनी फ्लॅटाचें दार बंद केल्ल्यान एकूच रूम जळो. बिल्डिंगेच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण वोल्टेज फ्लक्च्युएशन जालें ताका लागून जावं येता स्टेबलायझर फुटलो आनी उजो पेटलो. आनी कोणाक इफेक्ट जालो? कोणाक हें जावना. फायर ब्रिगेड टायमार पावली म्हणटा. फायर ब्रिगेड टायमार पावली. एक जावन एक मिनटान सगळ्यात पयलीं म्हाका म्हज्या मोबायलाचेर कॉल आयलो. म्हज्या मोबायलाचेर कॉल येना फुडें हांवें इमिजिएटली म्हज्या कंट्रोल रूमाक इन्फॉर्मेशन दिलें आनी कंट्रोल रूमांतल्यान गाडी भायर सरली आनी इमिजिएटली हांवूय भायर सरलो. हांवें पळयता जाल्यार हांवें थर्ड फ्लोराचेर वो फ्लॅटाक उजो लागिल्लो बेडरूमाक उजो लागिल्लो. इमिजिएटली म्हजे जे फायर फायटर आसा तांणी क्रॉलिंग करून ते भितर गेले कित्याक स्मोक भरपूर भितर जाल्लो आशिल्लो. ते क्रॉलिंग करून भितर गेले आनी तांणी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी विदीन 5 मिनिट्स तांणी उजो तो कंट्रोलान हाडलो. कोजो फायर कितें कळ्ळा? कोजो फायर चड करून दिसता ती AC युनीट ऑन आसल्या कारणान लायट फ्लक्च्युएट जाल्ल्या कारणान काम पावलें. जवळ जवळ ओनरा कडेन आमी उलयले त्या प्रमाणे तेगेले 1.5 लाख तो म्हणटा लुकसाण जालें. पण तो म्हणटा लुकसाण जावं पण जिवीत हानी हांगासर कांय जावना आनी बाकीच्या लोकांक त्रास जावना म्हूण तेणें फायर ब्रिगेडीचे धन्यवाद म्हणलेले आसा. पूण हेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. देशा खातीर आपणें कांय करूं ना जाल्यार हें जिणें कांय अर्थूच उरना. फामाद एक्टर नाना पाटेकार उलयलो. दर एकलो केन्ना ना केन्ना हांगासरल्यान वतलो. देश सदाकाळ उरतलो म्हूण देशा खातीर वावुरचें नानाचो सल्लो. गोंयांत नाम फावंडेशन गरजेचें. शेतकारां खातीर उदक सांबाळप उपक्रम चालीक लायतले.
फोमेन तो व्याख्यानमाळेक नाना उलयलो. आप आपकी जिंदगी अभी आप कोई 17-18 साल, बेटे तेरी क्या उम्र है? तेरी मैं तुझे पीछे मत रह, तुझे पूछ रहा हूँ. हाँ 20 और मैक्सिमम तू जिएगी 60 साल. 80 साल में तो हम मरेंगे, समझे ना? तो 60 साल में 30 साल तो तेरे पढ़ाई सोने खाने पीने में जाएंगे. तेरे साथ पास बचे 30 साल. उस 30 साल में तुझे क्या करना है वो तुझे सोचना है. पढ़ाई तो खत्म होगी 2-4 साल में, नौकरी लगेगी, फिर बच्चे होंगे, वो सब कुछ होगा वो. लेकिन उस वक्त तुम्हारा समाज के प्रति, देश के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या है? नहीं तो जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता. मेरे घर में अगर मेरा एक बेटा है और मेरे पास बहुत कुछ बचता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और एक बच्चा मैं अडॉप्ट करूं और 2 बच्चे अडॉप्ट करूं. अडॉप्ट मतलब क्या? उनकी पढ़ाई कराओ, उनको जो चाहिए वो देने की कोशिश करो, और क्या. तो देश पहले आता है. हम तो चले जाएंगे, देश नहीं मरेगा. और देश को जिंदा रखना, वो कल्चर को जिंदा रखना, वो परंपरा को जिंदा रखना, अच्छी परंपरा में बात कर रहा हूं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. और वो जिम्मेदारी जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे, सैक्रिफाइस नहीं होगा, तब तक नहीं होगा. और ये सैक्रिफाइस है ही नहीं. जहां खुशी मिलती है वहां हम कहते हैं यार हमको खुशी मिल रही है इसमें से. फेडी पिताना किती आनंद होतो तितकाच आनंद व्हायला पाहिजे. आणि यातला आनंद तुम्हाला माहिती नाही. वी आर ॲब्सोल्युटली इग्नोरंट अबाउट इट. What kind of happiness we are going to get in bargain? हमारे लिए तो हम जीते ही है, करते ही है. ये जिस दिन शुरू होगा ना, ये तो पढ़ाई होती रहेगी. ये कैंपस तुम्हारा है, तुम्हारा कैंपस और बड़ा होना चाहिए. लोगों के सुख दुख देखो. नवरात्रात सुरू 9 दिसाची देवी दुर्गेचे 9 रूपाची पूजा. गोंयांत कांय देवळांनी देवी बरोबर देवांची मखर आरतीची परंपरा. राती प्रमाण मखरांत देवादेवांची रूपां, वेशभूषाय बदलता. अंत्रुजातले मखर आरतीचे मखरोत्सव पळोवपा सारके. दसऱ्या मेरेन मखरोत्सव चलता. आज कवळीच्या शांतादुर्गेचे मखर आरती. ही आशिल्ली दोनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.